गेल्लो आनी लोकांचें आसा की बाकीचे जे म्हणजे पार्टीज बीजेपीचे जे MLAs असले त्यांच्या ते सीट घेतला पण ते येवंक ना सो तांकां खंय तरी ते सिरियस ना म्हणटा बीजेपीचे MLAचे ऑनरेबल आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसात त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या म्हादयच्या वाचोवपा खातीर हर तरेचे प्रयत्न करतात. जेदे वेळाचेर ऑपोजिशनाक जेन्ना कॉल दिल्लें तेदे वेळाचेर ऑपोजिशन केन्ना आयलें ना आणि म्हणूनच हे ऑपोजिशन अशें दिसता की आज यांनी फक्त राजकारण करचें दिसता. आमी सगळेच एकठांय जाल्ले आसात म्हादयची आणि ह्या संदर्भान डेलिगेशन सुद्दां आमचे आदरणीय होम मिनिस्ट्री जे आसात युनियन होम मिनिस्टर तांकां सुद्दां मेळिल्ले आसात जे आखेरत्या भितर दोन राज्याचे जर इश्यूज जर कितें जर आसा डिस्प्यूट्स जर आसा जाल्यार ते रिजॉल्व करपा खातीर त्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत आमी रिजॉल्व करपाक शकता. आतां राजकारण जर करपाचें जर म्हादयचेर जर आसा जाल्यार आमी ताका कांय आडोवपाक शकना पूण आमी तयारी केल्या न्ही एज अ लिगल बॅटल टेक्निकल बॅटल ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज काम चालू आसा आणि मागीर हो विशय थाणून धरपाचो म्हादय आमकां सगळ्यां खातीर जाय गोंयकारांचो प्रत्येकाचो विशय जावन आसा. हेजोर म्हाका दिसता एकटोय गोंयकार म्हादयचें उदक कर्नाटकाक डायवर्ट जावपाक जाय हेजें कोणूच खोप नासतना सगळ्यांक जाय पूण काही गोष्टी ज्यो कायदेशीर ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो आमकां थोड्यो अपनावपाक जाय आणि ज्यो काही गोष्टी सर्वसामान्य जे म्हादयचे विशीं तांकां मोग आसा प्रेम आसा हे सगळे काही गोष्टी आज चालू आसात. म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी गोंयच्या आत्ताच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय कारण म्हाका दिसता गेल्या कित्येक वर्सां पासून हो म्हादयचो विशय चालू आसा आणि जितले मुख्यमंत्री जाल्ले आसात त्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हादय विशयी डायरेक्टली ओपन स्टँड केन्नाच घेतलो ना तो आजच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला. हे आमी ताका एक सपोर्ट दिवपाचें सोडून आमी बाकी ताजेर जर टिका जर करपाक जर लागले जाल्यार मागीर कशें जातलें म्हणजे हें हांगा राजकारण जाता. मुख्यमंत्र्यान केन्ना आपण ना म्हणला तर किंवा आमी जे कॅबिनेट जे कलीग जे आसात त्यांनी केन्ना ना म्हणिल्लें आसा हो विशय जावपाक शकना. आता सगळ्यांनी एकठांय येवन हो लढो जर दिलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक. 15 दिसांनी DPR विड्रॉ केलो ना जाल्यार तेंच्यांनी गोवा बंद डिक्लेअर केला सो तुम्ही ह्या संदर्भान आमी कशें आसा न्ही आमकांय म्हादयचो विशय रिजॉल्व जावपाक जाय. आमी तसो तरेचो स्ट्रेस आमी केंद्र सरकाराक सांगिल्लो आसात किंवा म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही स्थापन जावची जेणे करून ह्या DPRचेर ऑथॉरिटी कोणाक आसा फाल्यां सकाळी कोण इन्वॉल्वमेंट जाता तेतून भितर आमचोय गोंयचो एक रिप्रेझेंटेटीव आसतलो ताका थंय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट एक्सेस आसतलो. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी तातूंत आमचोय प्रयत्न आसा आमकांय दिसता 15 दीस भितर जावपाक जाय. आमी केंद्र सरकाराक सांगिल्लें आसा की 8 दीस भितर हेजेर काही गोष्टी तोडगो जावपाक जाय. तशें जायना ते आंदोलनाची भाशा कितें करपाक ती आमी आंदोलन करपाक जाता पूण काही गोष्टी आंदोलन जालें म्हणून काही गोष्टी ताजो आंदोलन जावपाकूच जाय कारण हो प्रत्येकाचो एक अधिकार जावन आसा कारण आमी त्या आंदोलनांतल्यान मुखार आयिल्ले भुरगे जावन आसा. आमकांय खबर आसा गोंय हें म्हादय गोंया खातीर खूब म्हत्वाचें आसा पूण समंजसपणान जर जायना जाल्यार मागीर ज्यो ज्यो काही गोष्टी उपाय आसा त्या उपायाने हें करपा खातीर गोंयचो सरकारूय तयार आसतो. समंजसपणान जायना केंद्रात तुमचें सरकार गोंयांत तुमचें सरकार अरे कोणी सांगला आमी चालू आसा न्ही पयर आमची बैठक जाली आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर सगळे डेलिगेशन गेल्ले आसात. ऑपोजिशनाक सुद्दां आपयलेले कारण ते मिटिंगेकूच जर आयले ना जाल्यार मागीर तांकांय कितें तें मांडपाक मेळटा आशिल्ले विशय पूण हेंका जर राजकारण तेंच्यांनी कितें म्हादय हें तेंचें फक्त राजकारण अशें दिसता काय कितें बाकीचे कॉमन लोक जे आसात पळय तेंचेर हांव कांय उलयना पूण सगळीं एकठांय येवन हो लढो दिवप आसता. पूण गव्हर्मेंटान DPR तुमकां सांगिना आसतना असो दिलो तांकां अप्रूव केलो असो हे कितपत बरें आसा. आता हे कितपत खरें आसा बरोबर आसा आमी नाराजी व्यक्त केली न्ही इट इज नॉट मीन दॅट सेंट्रलाक सर तुमचो तेच सांगलां आमी सेंट्राक सुद्दां सांगलां न्ही हें आमी सांगलां गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भात सांगिल्लें आसा कितें म्हणून आमकां विश्वासान घेनासतना तुमी DPRाक एप्रुवल दिल्लें आसात आमी आमचे व्यथा मांडिल्ले आसात. लेट अस सी वॉट इज द डिसिजन इज गोइंग टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर WRD आणि बाकी ज्यांनी कोणी ऑथॉरिटी तांकां DPR जो एप्रुवल दिला आसा आमी तांचेर आमचो हो विशय मांडिल्लो आसा. डेफिनेटली ज्यो काही गोष्टी आमी प्रत्येकान म्हणिल्ल्यो आसा आयकना त्या वेळाचेर योग्य वेळ येतलो त्या वेळाचेर आमी निर्णय घेतलो. ऑप्शन पयलूच जर ऑप्शन जर सांगलें जाल्यार तुमी ते कर्नाटका मेसेज वतली आणि आमचे जे ऑप्शन जे आसा पळय ते सगळे फोल्ड ठरतले. सर काल कर्नाटकाच्या CM जे कितें म्हादय गोंया करता ते करूं नये म्हणटा कर्नाटकचो CM आता तुम्ही कितें भूमिका घेतली पळय कर्नाटकाचो CM कितें उलयता ते ताका उलोवनी
पण जे वेळाचेर गोंय जेन्ना योग्य निर्णय घेतले त्या वेळाचेर तांकां कळटलें की गोंय कितें करपाक शकता हेजो अर्थ अशें कोणी धरपाक जायना. तुमकां हांव एक उदाहरण दितां. अमेरिका आणि व्हिएटनाम ह्या 2 देशां भितर लढाय जाल्ली आशिल्ली. अमेरिका महाशक्तिशाली आशिल्ले पण व्हिएटनाम फायनली दे वॉन द बॅटल फॉर देर रायट. बरोबर आमकांय खबर आसा आंदोलन कशें करपाक जाय, आंदोलन कशें न करपाक जाय. पण म्हादयच्या बचावा खातीर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आमचे सगळे कॅबिनेट कलीग आनी सबंद गोंय एकठांय आसा अशें म्हाका सांगता. तुका म्हणपाचें आसा की अमेरिका व्हिएटनाम जावं वो कर्नाटका वो गोवा जावं कर्नाटकात कशें हालपाक जाय गोवा जावं. येस थँक्यू